आणि आज ही संडे रामनवमी स्टार्ट झाला नवरात्रींपासून संडे दिवस असताना त्या मालशेच्या पालखी असता काही तुझं वडाला राम मंदिर असतं ते आज ही सांजवळ वच्चे असत हांव जस्ट आतां माटा भायर पावला व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग आणि पुरे गुड मॉर्निंग घंटे जाल्ले 10 आणि आज ही संडे आणि तुमकां तसं रामनवमी स्टार्ट जाला म्हळ्यार 9 दिवस स्टार्ट जालो न्हू म्हळ्यार ते नवरात्री असतात न्हू ते तर ते नवरात्रींपासून संडे दिवस असता न्हू त्या मालशेचे पालखी असता काही तसं वडाला राम मंदिर अंतू ते आज ही सांजवाळ वच्चे आसा तर आज ही सांजवाळ ते वच्चे देवाल दर्शन घेवचे पालखी उत्सव अटेंड करचे आता हांव ब्रेकफास्ट रेडी करता आता हांव करता असो फोव आमगेलो फेवरेट फोव तर हांगा हांव चॉपिंग करता तरी ऑलरेडी लेट जाला 10 जावन गेला चॉपिंग आनी रेडी फोव लायक कोन थिंबयला हांगा कायलीन तेल घाला बाकी पुरो आतां फण्ण घालून फटाफट आतां फोव रेडी करता संडे स्पेशल फोव रेडी जाला सुपर आमगे प्रिय मित्र धनिया पुरो घालून एक नंबर जाला चा दवरला दूध दवरला चलो फटाफट आता ब्रेकफास्ट करूया तर हांव थोडे काम करता आशिल्लो तर आता जल्दी घंटे 1:30 तर आता अम्मानच ना हांगा फस्टाचेर रंदप केला हांव आजी करनी म्हणून मागचें की काम असेल तर अम्मा सांगता हांव करता करून आनी आजी मावशी येनी पळय अम्मान कसन कसन केला करून आता हांगा हो बीटरूट ए कसन केला गो अम्मा अच्छा बीटरूटाचे सुक्कें सॉरी गाईस हांव वचना चड तुमकां रेसिपी दाखयनी हाजी म्हळ्यार म्हाका टायम मेळनाची की कामात बिजी आशिल्लो हांव तेन्ना तें पुरो रंदप केला पळय हांव निमगुया कसन कसन घाल्ला करून तूं तर हांगा दाळी तर हांगा उकडी शीत आजकाल आमी उकडी खावच्या लागल्या म्हळ्यार आमगेर हांगा मेळच्या लागला न्हू हेंचे गांवची उकड ताजे खातीर खाता आसा ती आनी उकडी शीत चिके लायक न्हू ताजे खातीर खाता आसा ती आनी हांगा पळय आमगेल फेवरेट कारा त्या फोडी जत्तस लायक कर न्हू चालो एक नंबर अम्माक निमगुया की आतां कशी केला करून अम्मा एक काम करी एक करून लायक कोण तांकां एक्सप्लेन करी आता कसन कसन केलं तू स्टार्टिंग दाखोवन एंड ते डाळ केली त्याने बीटरूटाचे सुक्के कोथंबरी मेथी उडदा डाळी भाजून गेली बाय आणि येते चिंचा आणि मिरसांग सोयी कसकशी वाटून घातली जातात आणि बीटरूट सुरे शिजून घेतले कुकरांत 3 सिटी काडली मागीर करबी सोसां पडून दवरलें बीटरूट घाल्लें आनी तुगेलें मासोल वाटील ताका घालो आनी जावं जालें तितलें उदक घालें बीटरूटाचें ताकी घालें मीठ घालें तितलेंच इतलें जालें आनी आमगेर रेडी वे तुम्ही ट्राय करा आता 3 कशी सांगला गोरनो आणि एक पेपरान तो लायक करून नोट करा आणि तुम्ही बीटरूट सुक्के एन्जॉय करा तर आता घंटे 6 जाले आणि हांव जस्ट आतां भायर सरलो आतां 6:30 घंटा पालखी स्टार्ट जाता तर म्हाका आतां वडाला मोठा वच्चे आसा हांगा देखून म्हाका वतना कितले टायम लागता वतना आतां फटाफट वचा आनी हांव एकलो वता तर आतां फटाफट वचा आनी पालखी स्टार्ट जेवची फुडें हांव वचून पावता म्हळ्यार पुरा पळोवचा मेळटा स्टार्टींग देखून एंड ते हांव हांगा आतां दादर टिटीक पावला आनी हांगा देखून लागीं आसा आतां देवस्थान तर हांव हांगा पावला आनी हें वडाला मोठ हांव मागशी सायडाक आतां बायक पार्क केला चलो आतां वच्चा भितर आतां हांव जस्ट आतां माटा भायर पावला आतां भितर वचा आतां पालखी स्टार्ट जायनी अजून ते पालखी भितर दवरल्या आतां पालखी व्हरून भितर दवरला काही
तर सुत्तांनी पुढे चढलं आहे आणि आताच देवा कसं आता अष्टवादन सेवा असं तांग पडल्यानंतर बस करत येतं. आता भितर अष्टवादन सेवा स्टार्ट जाला आणि हांग पळया रथ रामनवमी दिवस देवाका रथ बस करून मागीर हांगा पुरा प्रोसेशन आसा आणि येदराकाची हनुमान देवस्थान आसा.
శ్రీనివాస వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. तर आरतीने चालल्या आता जेवणावरच्या मग आता जेवणाचं स्टार्ट केला. जेवण घेतला सारू शीत सुके कणगशी दूधपाक पुरी जेवणांनी परत जाल्ले आता प्रसाद घेवया वच्चो न्हू पालखी उत्सव जाल्ले आनी लायक न्हू
प्रसादांनी पुरा जाल्ल्या आणि व्हिडिओ हांगा एंड करता आणि तुमकां पुरो जनाक आमचे व्हिडिओ पसंद जाल्यार प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गाईज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाईज गुड नाईट.